जेजूची शांती तुमकां सगळ्या म्हज्या गोंयकार भाव भयणांदो आनी जी कोण देवाच्या उतराक आशिल्ल्यांत आनिल्ल्यांत भुकेल्यांत तांकां सगळ्यां जेजूच्या नांवान हांव येवकार दिता हे म्हज्या यूट्यूब चॅनलान. आनीक हे आयच्या दिसाचो विशय हांव घेवन आयलां आयजाच्या पुस्तकांतल्यान 14 12 13 14 15 वळ. आनीक ह्या पुस्तकांतल्यान आयजाच्या पुस्तकांतल्यान 14 वर आमकां मेळटा बाबिलोनाच्या राजाचें मरण. तो प्रितीच्या भाव भयणांदो हे वेळार आमी थोडोसो नियाळ करुया. हे देवाच्या उतराचेर जायती आमी सजमणी घेवया आनी जाणवायेन आमी भरुया. हे देवाचें उतर जावन आसा सत वाट आनी जिवीत. आनी हे वेळार आमी जाणा जावन घेवया हे पवित्र पुस्तकांतल्यान आयजाच्या पुस्तक 14 वर 12 13 14 आनी 15 वळ कितें सांगता. तर आयजाचें पुस्तक 14 वर 12 13 14 15 वळ. दिसाच्या नोखेत्रा फाताच्या पुता कसो म्हूण मळबा वेलो शेवटून पडलोय तूं राष्ट्रांक तुजे काल चेपून दवरतालोय तर कसो म्हूण तुका धोनीर शेवटून उडलोय. तुजेच मना तूं अशें म्हणटालोय, हांव मळबा पर्यंत चडटलों, देवाच्या नोखेत्रा परस अदीक उंच म्हजें शिवासन उबारतलों. उत्तरे पेळ्यान सोबेच्या पर्वतार हांव बसतलों. खुपां वयर हांव चडून वेतलों, भोव व्हरत्या देवा सारको जातलों. पूण हो पळय, नरकांत शेवटून पडलोय आनीक पातालाचे खोरीक पावलोय मोर रे तूं. देवाचें हे वेळार आमी हें उतर आयकुया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. तर आमकां हें देवाचें उतर आमकां सांगता, ही शिकवण आमकां दिता आनी हें वाचप आमकां कळीत करता हे सैतानाचेर. तर जो सैतान आसलो तो देवाच्या वयर तो आपलें शिवासन बांदूंक सोदतालो आनी सगळीं पोरसां आपल्याक दिमी म्हणून आपल्याक उलो मारून हें तो सदांकाल चिंत्तालो. ताचें चिंतनां निर्फळ जालीं आनी देवान ताका वयर तान खाला उडयलो. तर हे आयजाच्या पुस्तकांतल्यान आमकां मेवता 14 वरांत 12 13 14 15 वळीन. तर हातूंतल्यान आमी थोडीशी म्हायती घेवया. तर 12 वळ अशें म्हणटा, दिसाच्या नोखेत्रा फाताच्या पुता कसो म्हूण मळबा वेलो शेवटून पडलोय तूं. देवान त्या दिसाक ताका शेवटून उडयलोय. तूं राष्ट्रांक तुजे काल चेपून दवरतालोय. आनी आजून पासून आमी चेपलेलीं आसा. तर आमकां चेपून आजून पासून दवरलेलीं आसा. तातूंतल्यान आमी सुटोंक जाय जाल्यार आमी कशीं सुट्टेलीं? देवाच्या उतरा वरवीं आमी सुट्टेलीं. तर हांगासर बरयल्लें आसा, तूं राष्ट्रांक तुजे काल चेपून दवरतालोय आनी खरेंच तो चेपून दवरताय. तें हांवें आनी तुवें सोजमूंक जाय. हे हातूंतल्यान आमी कशीं भायर सरतलीं जाल्यार खरेंच आमी भायर सरूंक आमकां गरजेचें देवाचें उतर. तर कसो म्हूण तुका धोनीर शेवटून उडयलोय. तर देवान हें सगळें पळयलें आनीक ताका जमनीर खाला उडयलो. तो देवाचो उंचलो पावंडो, उंचलो जागो हो सैतान पळयतालो. ताका आस आसली. तर प्रितीच्या भाव भयणांदो, तुजेच मनान तूं अशें म्हणटालो, हांव मळबा पर्यंत चडटलों, देवाच्या नोखेत्रा परस अदीक उंच म्हजें शिवासन बांदतलों. हालेलुया. तर हे 13वी वळींत आमकां मेवता, तुज्याच मनान तूं अशें म्हणटालो. खरेंच हो सैतान जो आसलो तो आपल्याच मनांत म्हणटालो, हांव मळबा पर्यंत चडटलों, हांव मळबार वयर थान चडटलों, देवाच्या नोखेत्रा परस अदीक उंच म्हजें शिवासन बांदतलों.
जेन्ना देवान आपलें शिवासन बांदलें ताच्या वयर तो आपलें शिवासन बांदतलो म्हूण हो सदांच मोतींत चिंततालो. आनीक अंतरे पेल्यान सोबीतशे पर्वतार हांव बसतलों ही ताची चिंतना आसलीं. जंयसर देव आपलें शिवासन केल्लें आसा पर्वतार, तो जागो तो आपूण बसतलो त्या जाग्यार हें अशें ताचे चिंतनांनी आसलें. सदांच तो तशेंच चिंततालो. हे पवित्र पुस्तकांत हे वळींनी आमकां कळीत करता. खुपां वयर हांव चडून वेतलों, भोव व्हर त्या देवा सारको जातलों. तर हो सैतान देवाक सूर कोत्तालो. आपूण देव जातलो, देवा सारको हांव जातलों. पूण म्हज्या प्रितीच्या भावा भयणांनो, हो सैतान अशें चिंततालो. आमी केन्ना चिंतताय न्हय. जरी तर एक कोणूय आमचोच घरचो जावं तो चोडलो वाडलो, ताची देवान वाट केली आनी तो जे जाग्यार आसलो, खाला आसलो, ताका देवान वयर काडलो, जाल्यार आमी चिंतता ताच्या वयर हांव आसतलों म्हूण. ते एक पदवी आनी ते गर्व आसलें. तशें न्हय म्हज्या भावा भयणांनो, आमी केन्नाच तशें चिंतूंक फावना. तर ही सगळीं वायट चिंतनां ही सैतानाच्या हातूंतल्यानसून येतात. तर हांगा आमकां कळोन येता, खुपा वयर हांव चडून वेतलों, भोव व्हर त्या देवा सारको जातलों. तो देवा सारको जावंक सोदतालो, पूण तशें ना. देव तो देवूच. तर म्हज्या प्रितीच्या भावा भयणांनो, 15वी ओळ आमकां म्हणटा, पूण हो पळय नरकांत शेवटून पडलोय आनी पाताळाच्या करीक पावलोय मुरेतू. आनीक जेन्ना देवान सैतानाक शेवटिलो आनी तो शेवटून पडटा आसतना तो जमनीर पडलो. हे संवसारांत ताका उडयलो. आनीक हो आमी जण एकली वायट जिवीत जियेतात फकत हे सैतानाक लागून. हो सैतान आमच्या चिंतनांनी, आमच्या करण्यांनी, आमच्या आवड्यांनी आस दाखयता आनी ते आशेन आमी लोबडतात आनी आमी पातकांत पडटात. तर प्रितीच्या भावा भयणांनो, हो आसलो हो विशय आयजायाच्या पुस्तकांतलो 14:22 वर 12, 13, 14 आनी 15 ओळ आमी जाणा जावन जाय की देवान हे सैतानाचे हे पवित्र पुस्तकांत बरयल्लें आसा. जशे परेन सैतानाक कसो ताणें खाला उडयलो ते ह्या पवित्र पुस्तकाच्या हातूंत आमकां मेळटा, आयजायाच्या पुस्तकांत. तर हांव मागतां म्हज्या प्रितीच्या भावा भयणांनो, तुमी हें पुस्तक वाचचें. पवित्र पुस्तक तें जिवें उतर तें, देवाचें उतर तें. हे वेळा आयचो दिसाचो आयजासाच्या पुस्तकांतल्यान 14:22 वर 12, 13, 14, 15 ओळ तुमी वाचात आनी तुमी हे उतराचेर नियाळ करात. आनीक हे वायटांतल्यान आमी भायर सरुया, एकवटान मोगान आनी शांतीन आमी चलुया. आनीक हांव सजमतां जण एकली हो म्हजो व्हिडियो पळयतात, तुमी हें देवाचें उतर तुमी शॅर करात. तुमच्या फॅमिलीक, तुमच्या कुटुंबाक, तुमच्या सोयऱ्यांक, तुमच्या शेजाऱ्यांक, तुमच्या फ्रेंड्सांक शॅर करात. कित्याक देवाचें उतर जण एकल्याक गरजेचें. आनी हें देवाचें उतरूच तांकां पेकयतलें सुटका, तारण आनीक तांकां समाधान दितलें. तर हांव सजमतां म्हज्या मोगाळ प्रितीच्या भावा भयणांनो, हे वेळार हो म्हजो यूट्यूब पळयतात तांकां सगळ्यांक परत एक पावट हांव जेजूची शांती म्हणटा आनीक हांव म्हजो व्हिडियो सोंपयतां.